पेड नेते काणकोण, मुरगांव ते दिवचल 70, फोंडेचो अंत्रुज महाल, साश्टीचे मडगांव, राजधानी पणजे ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोनशा मेरेन गोंयचे अर्थकारण, गोंयचे समाजकारण, गोंयचे राजकारण, गोंयकारांचे इशू, गोंयकारांचे एक्टिविजम, गोंयकारांची पल्स पळया सिटीग्रामात. काँग्रेस लीडर अमरनाथ पणजीकर म्हणटा CRZ नोटिफिकेशन 2018 हो लोकांक म्हारग पडटलो. कोस्टल एरियन जे रापणकर आसा तांकां म्हारग पडटलो. हेजेर सरकारान क्लॅरिफिकेशन दिवचो आनी हो नोटिफिकेशन सारको करचो. कॉन्क्रीट जंगल आमच्या बिचांचेर जातले आनी मागीर आमची गोंयची मुखावेली फुडली पिळगी गोंयान फामाद गोंयचे बीच हे खंय ते तांकां सोदचे पडटले. दर्यादेगेर जे भायल्या लोकांनी जमिनी घेतल्या तांकां फावर करपाक हे नोटिफिकेशन पास केलां असो आमकां दुबाव मारता. आमी मागणी करता की अमित आनी मोदीची जोडयेन पास केल्लो इंडस्ट्रियलिस्टांक पयशाकारांक फावर करपाक पास केल्ले हे नोटिफिकेशन गोंयकारांक कितले म्हारग थारतले काय थारचे ना हेची जापसालदारकी घेवन गोंय सरकारान स्पश्टीकरण दिवपाची अत्यंत गरज आसा. CRZ नोटिफिकेशन 2018 हे सेंट्रल गव्हर्मेंटान एप्रूव केला आनी आमचो तेका आक्षेप आसा. खुबशा कायद्यांचे उल्लंघन जातले, खुबशा लोकांक मार बसतलो. द कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन जो तयार जावपाक जाय आसलो तो तयार जाल्लो ना आनी पुराय दर्यावळ जो हो कायदो जर गोंयांक लागू जालो जाल्यार पुराय आमची दर्यावेळ काबार जावपाक वगत लागचो ना. दर्यावेळार जी रेंव आसा, जी सोबीतकाय आसा, जी सुंदरताय आसा ती काबार जातली. ल्हान ल्हान जे नुस्तेकार आसा ते मागीर आपणाच्यो ल्हान ल्हान व्हडयो खंय लावपाचे, रापणकाराची जाळी आनी तेंची रापण खंय ओडपाची. जे गोंयकार दर्यादेगेक भोंवपाक वयतात ते मागीर कितें पळोवपाक वयतले? दर्यावेळ पळोवपाक वयतले काय व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो पळोवपाक वयतल्यो? Foundation stone for construction of multi-purpose hall cum PWD office was inaugurated by Siddharth Kokolekar and Panje Mayor Vittal Chopdekar at Altin, Panje. This hall will facilitate people of surrounding area. ही एक आल्तीनकरांक आनी एक भेट रस्त्याची ती म्हणजे आमची भाटले बायपास रस्तो जो स्ट्रेट सकल रामाच्या देवळा कडेन देंवतलो आनी म्हाका दिसता रहिवाशांक हाजो खूब फायदो जातलो. कित्याक उरिल्लो जो पयलींचो रस्तो आसा हो तांचोच इंटरनल रोड जातलो. ताजेर आपले स्लो गाडी चलोवप, भुरग्यांनी बॅडमिंटन खेळप हे सगळे पॉसिबल जातल्यो. पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटा कडेन गेले, आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर सुदीन बाबा कडेन गेले तेन्ना तांणी इमिजिएटली आमकां ह्या हॉलाची आमकां मान्यता दिली आनी खंय तरी म्हणून आयज मरविनान बरो डिजायन करून हाजेरय ताणें 3-4 चॉयसीस आमकां दिल्ले. भरपूर ताणें वेळ हाजेर स्पेंड केला आनी ताज्या टीमीन अत्यंत एक तुमी हांगा डिजायन पळयता आसतले तुमचे दाव्या वटेन हो डिजायन मारला. अत्यंत बरो सुबक अशी बिल्डींग, तातूंत एक मल्टीपर्पज हॉल म्हणजे आमच्या तरणाट्यांक केन्नाय खेळपाक, जाणटेल्यांक बसून हांगा पुस्तकां न्यूजपेपर वाचपाक, ना जाल्यार रातचे केन्नाय जर सोशल फंक्शन्स आसत, कोणाचें एखादी पर्सनल फंक्शन आसत, ना जाल्यार हांगा कितलेशेच क्रिसमसाची, दांडियाची, दिवाळेची, चवथीची फंक्शनां जाता ती म्हाका दिसता सगळीं ह्या हॉलान घेवपा सारको असो एक बरो 300 जाणांचो हो हॉल आसा. जवळ जवळ 639 बिल्डअप एरिया स्क्वेअर मिटर, त्यातून 85 स्क्वेअर मिटर बेसमेंट स्टोर रूम आसतलो. तशेंच ग्राउंड फ्लोर 277 स्क्वेअर मिटर आमचे ऑफिस आनी तशेंच ऑन द फर्स्ट फ्लोर 277 स्क्वेअर मिटर एक मल्टीपर्पज हॉल. आयज आमचो वॉर्ड कॉर्पोरेटर एक ताणें आपल्या वॉर्डान बरें काम केल्लें आसा. बरें एक इनिशिएटीव घेवन ताणें एक बरें एक हें काम केल्लें आसा. त्या खातीर हांव ताका एक शुभेच्छा व्यक्त करतां, ताका कॉंग्रेच्युलेट करतां. आनी तशेंच येता त्या फुडल्या वर्सा बाय डिसेंबर पर्यंत हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करून ताणें हांगा सगळ्यांक दाखोवचें.
क्रिसमसाच्या राती नुवे एक डॅन्स परमिशन मेळोंक ना म्हणून कॅन्सल जाल्लो आनी ते हें जाल्लें की लोकांनी अपोज केला म्हणून आयज नुवेची रेजिडेंट्स तशेंच सरपंच येवन तांणी क्लॅरिफाय केला की तांचो अपोज डॅन्साक वो काजारां जी फुटबॉल हितून जातात तांकां ना पूण तांकां पूल पार्टी जाल्ल्यो थंय नाकात. प्रुडंट मिडिया खातीर नुवेच्यान सावी डायस. Bring to your notice that we are not a part to stop this traditional dance. Okay? We had written in 2016 against the rave parties, which was a nuisance to us because the youngsters, we have seen them drunk, being drugged also, like with abusive language, and a lot of fights happening over there. So there was a lot of outsiders also who even quarreled with the residents, parking their vehicles in front of their gates, not allowing them to come out. Right, okay, whenever required, like during emergency and all. It was a big nuisance at that time. So we had written to the panchayat at that time. So, and we are totally against of the pool parties, not the traditional dances at all. Even the weddings, they are still happening now. We are not against the weddings, we are not against the traditional parties. We are Nis Goenka, we know to enjoy with music, but not with these outsiders when they come and destroy the peace of the vicinity people. Okay, and there was a letter stated on 22nd December to the police or something. We are not a part of it at all. We are not the signatories to that letter. We are the signatories to only 2016 letter which we had forwarded to the panchayat. I want to make this clear, very clear, that we the residents who are residing in the vicinity of that hall have no objection to the traditional dances. क्रिसमस डान्स पार्टी एक लागून एक व्हडलो विशय जाल्लो. क्रिसमस हो एक डान्स वुडबनाक आसलो तो वर्साच्या वर्सा जाता आनी हे ट्रेडिशनल डान्साक सगळो गोंयचो लोक येता, नॉर्थाचो तसोच सावथाचो ट्युरिस्टूय येताय आनी ते बरोबर हिंदू आनी क्रिश्चन आनी दुसऱ्या धर्माचो हो क्रिसमस लोक मनयता. पूण 24 वेर कितें ते ट्रेडिशनल डान्साक लागून अकस्मात बंद पडली आनी ह्या दिसा हो डान्स कॅन्सल जालो. हेडलायन येयली 700 लोक परत घरा गेलो, तो अनहॅप्पी जालो आनी 2016 वर्सा प्रिवियस बॉडीन एक ग्रामसभा रेजोल्युशन घेतली ती पूल पार्टीक लागून. ती कंप्लेन घातलेली ती पूल पार्टी लागून जायते प्रॉब्लेम जाले म्हणून. लिकर कन्जम्पशन जाल्ले, ते भायर तांचेर पार्किंग प्रॉब्लेम जाले, लिकराक लागून ते खंय पार्किंग करपाक लागले, एब्युजीव लँग्वेज जाली. ही कंप्लेन सॉल्व करपाक ग्रामसभा डिस्कशनाक घेतलेली. मागीर 2018 ती प्री बुकिंगाक लागून पार्टी जातली आनी मागीर आतां हाच्या फुडें लोकांनी थाराव घेतला ती पार्टी बंद करपाची म्हूण आनी MLAन मुखार ताचें एक्शन घेतलो म्हूण सांगिल्लें आसा लोकांक. ताच्या फाटल्यान लोकांनी कांय ऑब्जेक्शन हाडलें ना. तशें वेडिंग्स जालीं, फंक्शन्स जालीं आनी ताचो कांय लोकांचो ऑब्जेक्शन नासलें. म्हणल्यार आतां लास्ट मिनटाक हो इनकन्विनियन्स लोकांक जाला तो आख्या गोंयच्या लोकांक बरो त्रास पडलो. क्रिसमस टायमाक सेलिब्रेशन तांचें काबार जालें. ते मातशें पयलें तरी घेतलेले, पयलें तरी न्यूज पेपराचेर बी सांगलेले लोक दुसरो वेन्यू सिलेक्ट करपाचो आनी एन्जॉयमेंट तांचें सेलिब्रेशन जावपाचें. हें मातशें लोकांक मातसो कास्तीक पडलो म्हणून आमचे मातशें सुचोवनी. घेऊया एक लहानसो कमर्शियल ब्रेक. Mobile banking app was launched by Bichole Urban Cooperative Bank. This app was launched in presence of Siddharth Kokarekar and Bichole MLA Praveen Satie. They say this mobile banking app will attract more customers. In the mobile banking application, the customers can get the balance inquiry, statement of account on the tip of his fingertip immediately. Secondly, he can transfer the fund from his savings account or current account to anybody by the NEFT also. In the mobile banking application, he can view his term deposit history, what are the due dates are there, what is the interest rate is there. Besides that, in the future, the bank will launch the bill payment also in the mobile banking facility. Besides, National Payment Corporation of India has launched now the unified payment system. The bank has already registered for the UPI also. The UPI testing is already in the progress. Once the UPI testing is done, the bank can be online on UPI and customers can get the facility from Bhim application of the government. All payments are being done through the mobile apps. So this is what was the need of the hour. Bichole Urban Bank, in keeping with the need of the hour, this is being launched, and this is where our customers will grow, and this is what the future is all about. जेन्ना local bank rises to this challenge and meets this challenge, it is really appreciable. आयज आमच्या 32 वर्साची एक परंपरा घेवन फुडें चलिल्ली बिचोली अर्बन बँक
जेन्ना मोबायल बँकिंग आपल्या प्लॅटफॉर्माचेर आमकां प्रोवायड करून दिता, डेफिनेटली इट इज अ मायलस्टोन इन आय थिंक बँक्स लायफ टायम. इट्स अ फर्स्ट टायम आमची बँक, गोंयकाराची बँक फुडें सरून ही सुविधा सगळ्या तांच्या ग्राहकांक दिता. डिपार्टमेंट ऑफ सिव्हिल सप्लायज अँड कंझ्युमर रायट्स हेणी आयज नॅशनल कंझ्युमर्स रायट्स डे सेलिब्रेट केलो. ह्या निमित्तान तेंचे सांताक्रूज हांगा कंझ्युमर अवेरनेस घडोवन हाडलो. ह्या प्रोग्रामाक तेंच्यांनी लोकांक कंझ्युमर एक्चुली वस्तू खरेदी करतना खंयची विशयाची म्हायती धरची, कशें तेंचे डेट, एक्सपायरी डेट आनी तेंचे वेट मेजर चॅक करचे हेजेर म्हायती दिली. कंझ्युमर म्हणटा पळय तो जे लोक कितें वस्तू विकती घेता आनी जाल्यार सर्वीस घेता ताका आमी अवेरनेस स्प्रेड करता ह्या प्रोग्रामांचो. आतां कंझ्युमर म्हणजे कोण? कंझ्युमर म्हणजे हांवूय कंझ्युमर, तुमी लोक सगळे कंझ्युमर. तेंचे कितें कॉन्स्टिट्युशनान आमकां रायट्स दिल्ले आहा अंडर कंझ्युमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986च्या अंडर. आतां ते कितें सांगता, कसली वस्तू घेता पळय न्हू ती सेफ आसपाक जाय. ती वस्तू बद्दल आमकां सगळी म्हायती मेळपाक जाय. ते वस्तू बद्दल आमकां कितें खंयचो प्रॉब्लम आसलो त्या वस्तूक जाल्यार आमी कोणा कडेन वचपाक जाय, आमकां एज्युकेशन मेळपाक जाय. हे सगळे रायट्स दिल्ले आहा कॉन्स्टिट्युशनान आमकां अंडर दीस एक्ट, कंझ्युमर प्रोटेक्शन एक्टा अंडर. ते अवेरनेस करपाक आमी लोकांक हांगासर आपयल्ले. सो आयज आमी जे विशय कवर केले तो चड करून आमचे जे LPG सिलिंडर वापरपाचे जे गिरायक आसा तेंचे सेफ्टी बद्दल, एक्सपायरी डेट कशी चॅक करपाची, तेंचे इन्शुरन्स सिलिंडराचे कशें मेळपाचे. त्याच बरोबर जेन्ना आमी वस्तू घेता खंयच्या वस्तूचेर आमी तरेतरेचे एक्सपायरी डेट, MRP हे सगळे आमी नोट करचे. आनी ह्या प्रोग्रामान चड पार्टिसिपेशन आसले आमचे हांगा बायलां आनी तेंच्यांनी बरो प्रतिसाद दिल्लो आमकां. आनी आयज आमी तांकां रिक्वेस्ट केला की तेंच्यांनी जे कितें प्रॉब्लम्स आसा तेंच्यांनी ते हेल्पलायन नंबराचेर फोन करचे. सगळे इम्पॉर्टंट टेलिफोन नंबराचे स्लिपी दिल्या आमी, कित्याक तांकां मागीर प्रोग्राम जाले उपरांत तेंच्यांनी कंप्लेन करूं शकता. श्री शांतादुर्गा फातर्पेकारीण देवीचे 7 जानेवारी ते 10 जानेवारी मेरेन वार्षिक जत्रोत्सव जातले म्हणून देवस्थान कमिटीचे प्रेसिडेंट दिलखुश देसाई यांच्यानी पत्रकार परिषद घेऊन सांगला. शांतादुर्गा भूमिपुरुष सप्तकोटेश्वर तथा शांतादुर्गा फातर्पेकारीणची वार्षिक जात्रा सोमार 7 जानेवारी 2019 ते बिरेस्तार 10 जानेवारी 2019 ह्या दरम्यान जातली. ह्या जात्रेची कंप्लीट तयारी आमी केल्ली आसा. ह्या 4 दिसान पयल्या दिसाक देवीची चांदीच्या रथातून मिरवणूक आसतली. दुसरे दीस मयूर रथासून, तिसरे दीस सूर्य रथासून आणि शेवटचे दीस महारथातून मिरवणूक आसतली. ह्या 4 दिसांनी भाविकां खातीर महाप्रसादाची बी वेवस्था केला. ह्या जात्रेक गोंयांत तशेंच शेजारी राज्यांसून खूब लोक येता. सो हेंची सगळ्यांची सेक्युरिटी पॉयंट ऑफ व्ह्यूवांतल्यान एलोबोरेट पुलीस अरेंजमेंट केल्ले आसा. तशेंच आमी ह्या कॅम्पसाक अरावंड 30 ते 35 CCTV कॅमेरा बी लायिल्ले आसा. ह्या जात्रेक सांस्कृतीक, धार्मीक तशेंच एंटरटेनमेंट प्रोग्राम बी आसतलो. पुलीस सायडीन तशेंच फायर ब्रिगेड तशेंच बाकीची ऑथॉरिटीज आसा पळय, कलेक्टर जावं इलेक्ट्रिसिटी आनी कोणा सगळ्यांक आमी कॉरस्पॉन्डन्स करून सगळी रेडी आसा. सो परमिशन सगळी घेतली आहा आमी. पार्किंग आमचे कडेन भरपूर पार्किंगेक जागा आहा. AC हॉल आहा, तेजे सायडीक पार्किंग इयरमार्क केल्ली आसा. देवळा फाटल्यान केल्ले आसा. तशेंच दावे सायडीक भितर सरतना थंय बी पार्किंग वेवस्था केल्ली आहा. गोंयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळ्या. पळत रावत प्रुडंट. नमस्कार.